तांचो इन्वॉल्वमेंट मेळ्ळो एसॉल्ट करपाक ते आसले त्या दिसा. सो इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांचो रोल एकदम क्लियर जाल्या नंतर तांकां सस्पेन्शन तांची ऑर्डर इश्यू केल्या. केस केली ती सर. एक 4 जाणांक हाडून तांच्यांनी डिटेन करून तांकां मारलेले. ते भुरगे म्हणटा खुबशे आमकां हॅरेसमेंट केला, आमकां रातचे न्हिदेन ते दिसता. सो सगळे इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांचे इन्वॉल्वमेंट मेळ्ळो. ते जे एलिगेशन्स केल्ले त्या प्रमाणे इन्क्वायरी जाल्या नंतर इट इज फाउंड टू बी दे आर इन्वॉल्व इन दॅट एसॉल्ट. आनी 2 PSI कितें आसा म्हणटा तांचो हांवें हाका धाडला हेडक्वॉर्टर्स, कारण हेडक्वॉर्टर्स इज द डिसिप्लीन ऑथॉरिटी ताची. सर यांनी कंप्लेन केल्या, कोणाची कंप्लेन आशिल्ली त्या भुरग्यांचेर ना. आणि त्याच्या ऑपोजीट दुसऱ्यांची कंप्लेन आसली. एक हे आयिल्लो कॉल आयिल्लो की झगडी चालू आसा म्हणून रोबोटान तांकां हाडून पुलीस स्टेशनाचेर हँड ओव्हर केल्ले ड्युटी ऑफिसराक. सर खंय तरी भुरगे आरोप करता की पुलीस अल्कोहोल एजम्पशनान आसले, आसा ना, अल्कोहोल नासलें.